विकसित गोंय 2047 विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर वचून तुज्यो आयडियाज शेअर कर. एक बळकट राज्य करपाक तुझें योगदान दी. भारताच्या ऑपरेशन सिंधुराक जाप दितना पाकिस्तानान भारताचेर हल्लो करपाचो अपेशी यत्न केलो आणि उपरांत भारतान दिल्ली जाप पाकिस्तानाक बरीच म्हारग पडल्या. सुत्राकडच्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पाकिस्तानान बुधवारा राती भारताचेर हल्लो करपाचो यत्न केलो आणि भारतान जाप दिली. पाकिस्तानान भारताच्या सुमार 15 लष्करी सुवातींचेर हल्लो करपाचो यत्न केलो, मात अपेशी थारले. भारतान जाप म्हूण मोठो ड्रोन हल्लो केलो. लाहोर शहरात ताचो भिरांकूळ परिणाम दिसलो. पाकिस्तानाची मेड इन चायना एअर डिफेन्स सिस्टम काबार जाली. चीनी बनावटीचे HQ-9 एअर डिफेन्स सिस्टम फेल जाले. भारतान कराची, लाहोर आणि सियालकोटात हल्लो केलो. पाकिस्तानान रातभर भारताचेर हल्लो करपाचो यत्न केल्लो, मात एंटी मिसायल सिस्टम S-400 मुखार पाकिस्तानी मिसायल फेल. पाकिस्तानी गोळीबारात भारताच्या 16 नागरिकांक मरण आयला. भारतान रावळपिंडीतल्या पाकिस्तान लष्कर मुख्यालयाचेर हल्लो केलो. पाकिस्तानाचे रावळपिंडी क्रिकेट स्टेडियमाचेर भारताचो ड्रोन हल्लो, मॅच कॅन्सल. पाकिस्तानाचे सुमार 16,000 कोटींच्या असेटांचे लुकसाण. भारतान दिल्ल्या दणदणीत जापे उपरांत अमेरिकेन एडवायझरी दिल्या. पाकिस्तानात आशिल्ल्या अमेरिकनांक पाकिस्तान सोडपाचो सल्लो. सध्याच्या परिस्थितीचेर प्रधानमंत्री मोदीचे हाय लेव्हल बसका सुरू आसात. NSA अजित डोभाल आणि रक्षा मंत्र्याच्यो बसका. सरकार म्हणटा भारतान सामान्य नागरिकांक टार्गेट केल्ले ना. मजगती बलूच आर्मीचे पाकिस्तानी सैन्याचेर हल्ले सुरूच. आज सकाळी भारतीय सशस्त्र दळान पाकिस्तानातल्या वेगवेगळ्या सुवातींचेर एअर डिफेन्स रडार आणि सिस्टमांस टार्गेट करून भारतान पाकिस्तानाक खरपणान जाप दिल्या. लाहोरातली एअर डिफेन्स सिस्टम निष्क्रिय केल्ल्याचें कर्नल सोफिया कुरेशीन सांगलें. आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया. भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई. यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया. पाकिस्तानाकडच्यान जावपी फायरिंग थांबोवपा खातीर भारताक प्रत्युत्तर दिवप सक्तीचें आशिल्लें अशें विंग कमांडर भूमिका सिंग उलयली. Pakistan has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control using mortar and heavy calibre artilleries in areas in Kupwara, Baramulla, Uri, Poonch, Mendhar and Rajouri sectors in Jammu and Kashmir. 16 innocent lives have been lost, including 3 women and 5 children, due to the Pakistani firing. Here too, India was compelled to respond to bring mortar and artillery fire from Pakistan to a halt. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is respected by the Pakistan military. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.